नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nouveau Goa. Admissions open. प्रधानमंत्र्यांचे CCS, CCEA, CCPA एकार एक बसका रक्षा दळाक पुराय मेकळीक कास्ट सेन्ससाक मंत्रिमंडळाचो बावटो विरोधकांचेर स्ट्रायक. आरजीच्या धरण्या उपरांत TCPची बांबोळेच्या वर्ल्ड वायड रेसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क ऑर्डर. दुसऱ्या प्रकल्पाक स्टॉप वर्क काडी मेरेन धरणे आरजीची शिटकावणी. TCPचो चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायक सस्पेंड. विजिलन्स खात्याची ऑर्ब. राजेशाची डिपार्टमेंटल चौकशी आशिल्लो एक्सटेन्शनार. निमाणे दिसा सस्पेन्शन. लाचखोरीत PI गुडलर कॉन्स्टेबल हुसेनाची पुलीस कस्टडी 3 मे मेरेन वाडयली. जामीन अर्जाचेर आयचो निकाल 2 मायाक. गुडलर आशिल्लो तसो भितर. NEP सकयल एप्रिलांत सुरू जाल्ल्या शाळांचो आज निमाणो दीस. विद्यार्थ्यांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स. भायल्या राज्यांतली भुरगीं घरा गेल्ल्यान एबसेंट. स्कुलां फूल. लयराईचे जात्रेचेर पयलेच फावट ड्रोना वरवीं गोंय पुलीस दवरतले नजर. जात्रे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त. उत्तर गोंय SP उलयलो. पहलगाम आणि बिहार वेंचणुकाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्यांच्यो CCS, CCEA आणि CCPA एकार एक बसका. NSA बोर्डाची फेररचणूक केल्या. पाकिस्तानाक जाय तेन्ना जाय तशी जाप दिवंक तीनय रक्षा दळांक प्रधानमंत्र्याची पुराय मेकळीक. कास्ट सेन्ससाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. येता ते सार्वत्रिक जनगणनेत कास्ट सेन्ससाचो आस्पाव आसतलो. काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन कास्ट सेन्ससाचो इश्यू लावन धरिल्लो. फुडल्या नॅशनल सेन्ससा वेळार कास्ट सेन्सस जातलो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ राजकीय घडामोडी समितीच्या बसकेत निर्णय झाला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान जाहीर केला. काँग्रेसीन सदांच कास्ट सेन्ससाक विरोध केला म्हूण वैष्णवाचो आरोप. मजगती गोंयांत कास्ट सेन्सस जावचे म्हूण भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी मागणी लावन धरिल्ली. जाल्यार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ह्या निर्णयाचे भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्वागत केला. तशेंच काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात अशे निर्णय केन्नाच घेवंक ना असो आरोपूय प्रदेशाध्यक्षान हे वेळार केला. भारतीय जनता पार्टीचे माननीय अमित शाह हांच्यांनी सप्टेंबर 18, 2024 ह्या दिसा पार्लिमेंटान जनतेक दिल्लें आश्वासना प्रमाणे की जातीय जनगणना जी आसा ती सेन्ससा बरोबर जातली ताजी आयज तांच्यांनी घोशणाय बी केली आनी ताजें एप्रुवल जालां आनी सगळे कडेन ताजें स्वागतय बीन मोठ्या नेटान उमेदीन जाता. जातीय जनगणना ही तशी काँग्रेस सरकारान केन्नाच करपाक गेलें ना. वेल्यान तांच्यांनी ताजो विरोध केलो. आयच्यान 94 वर्सां पयलीं तसो एकदां सेन्सस जाल्लो 94 इयर्सां पयलीं. ताजे नंतर जातीय जनगणना आयज पर्यंत जावना. फाटल्या दिसांनी सुद्दां जातीय गणना जावची अशें अनेकांनी आपली मागणी केल्ल्यो आनी आमी त्या दिसा सगळे वेगवेगळे समूहांकी आमी स्पश्टपणे सांगितलें. हांवें तातूंत फुडाकार घेतलो. त्या वेळाचेर सगळें सांगिल्लें की हो विशय आमी केंद्रा कडेन उलयतले आनी तो रोखड्याच रोखडो ह्या वर्सा जें सेन्सस जातलें त्या सेन्ससा बरोबरच ती जावपाक शकता आनी त्याचेंच जातलें अशें म्हणून आमी तुमकां सगळ्यांक याद आसा. ताचो प्रत्यय तुमी आयजय पळयता आनी त्या प्रमाणे जाती गणना आयज चोऱ्यान काँग्रेसीक विचारपाचो तुमी इतले टायमार कित्याक केलें ना काय म्हणून. आमकां फाल्यां 10 वर्सां जालीं म्हणजे 84 वर्सां कित्याक लागली काय म्हणून तांकां विचारपाचें पडटा. पळय काँग्रेसीन करूं ना. भारतीय जनता पार्टीन सगळे विशय हळू सुटावे करपाक लागले न्ही. समाजाची भावना जी आसा पळय न्ही ते लेडीज रिजर्वेशन जाय किंवा बाकीचे रिजर्वेशन जाय आर्थीक सहाय जाय वगैरे हे सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जावंक शकतल्यो कारण एक बेज जी आसा पळय न्ही ती राष्ट्रा खातीर तयार जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.
रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या धरण्या उपरांत TCPन बांबोळे सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड वायड रेसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क काढली. काम बंद करचें म्हूण आरजीचे आमदार फुडारी सोमारा सावन दीस रात धरण्यार आसात. थंयच्या दुसऱ्या प्रकल्पाक TCPन स्टॉप वर्काची ऑर्डर काडची म्हणून आमी वाट पळयतात. तिवूय हे मेरेन खंय धरणे चालूच, आरजीचो आमदार सांगता. आतां सगळ्या गोंयच्या जनतेन पळयलां की हो जो डिपार्टमेंट आसा TCP डिपार्टमेंट हो न्हिदलेलो आनी तांकां जागे करपाक आमकां हांगा रावचें पडलें. इतले फावटी आमी हांगा येयले, आमकां गेटी भायर दवरिले आनी हो पुरावो आसा कायद्याचे म्हणटा पळय हो कायदो, आनी आमी खंय कायद्याच्या भायर वचना. हो कायदो घेवनूच आमी तुमकां सांगता. आनी हे तुमी कायदो समज आयकलो, पयलू खरें म्हटल्यार TCP डिपार्टमेंटान स्टॉपाक हाडपाक जाय, पण TCP डिपार्टमेंटान ते हाडले ना. आनी तेकाच लागून आमी प्रोटेस्टाक बसले. आनी आयज म्हळ्यार काल पासून तेंच्यांनी स्टॉपाक काडूंक ना. काल जेन्ना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची थ्रू स्टॉपाक येयल्लो तेन्ना अशें ते डायरेक्ट काडपाक शकताले. मात हांवें परत लेटर केलें तांकां, काल लेटर केलें आनी दोनूय प्रोजेक्टाचे केल्ले, हे एक आनी दुसरो तो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा ते दोनूय हेचे केल्ले. पण हेजो एकूच आमकां आतां सद्याक तरी मेळिल्लो आसा. सकाळी जेन्ना आमी फायंड आवट केल्ले तेन्ना ते सांगपाक लागले की दोनूय हांकां काडटले म्हणून. पण आजून पर्यंत दुसऱ्या प्रोजेक्टाचो आमकां आजून पर्यंत स्टॉपवर्क जो TCP थ्रू आसा तो मेळिल्लो ना. आनी आतां पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सद्या एकाच प्रोजेक्टाचे आमकां स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा आनी आमी मागलेले की आमकां दोनूय प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते टोटल हेजे स्टॉप ऑर्डर ह्या डिपार्टमेंटाच्यान जाय जाल्यार तेंच्यांनी सद्या तरी एकूच दिल्लेलें आहा. आनी आतां हे घेवन आमचे जी लिगल टीम आसा तेज्या कडेन आमी वयतले आनी बसतले, सविस्तर हेचेर चर्चा करतले की आतां ह्या फुडें आमी कशें कितें करपाक शकता आनी कितें फुडें मार्ग आसा ते. सद्या तरी एकूच येयला, पूण दुसरी येयसर तर आमी हांगाच बसतले आनी ह्या ऑर्डरीचेर फुडें कितें करपाचें हेचो अपडेट तुमकां आमी रात मेरेन तुमकां राती जेन्ना आमची परती एकदां प्रेस कॉन्फरन्स आसतली तेन्ना तुमकां आमी दितले. तो मेरेन आमी दुसऱ्या ऑर्डरीची वाट पळयतली. TCPचो चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायक सस्पेंड. विजिलन्स खात्यान सस्पेन्शनाची ऑर्डर काडली. ताच्या आड विजिलन्साची डिसिप्लिनरी चवकशी सुरू जाल्या. सस्पेन्शन काळात ताका कर्मीक खात्यांत हजेरी लावंक सांगल्या. राजेशाक 2दा एक्सटेन्शन मेळ्ळां. आज ताजो निमाणो दीस आशिल्लो. त्याच दिसा सस्पेंड. लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक केल्लो कोंकण रेल्वे PI सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल हुसेनाची पुलीस कस्टडी 3 मे मेरेन वाडयल्या. बुधवारा तांच्या जामीन अर्जाचो निकाल लागपाचो आशिल्लो. आतां तो 2 मायाक. प्रकरण जुईज शेरीन पॉला मुखार आशिल्लें. ती लिव्हेर आशिल्ल्यान जुईज आमरेन सुनावणी घेतली. अर्द तयार नाशिल्ल्यान धुकल्ल्या. ACB had arrested Sunil Gudlar, the PI of Konkan Railway Police Station, and Hussain Mohammad Harihar on 22nd of April. The charges against them were that they sought for some bribe as some bovine meat was transported in Konkan Railway, and to settle that issue, offence was registered. To settle that issue, that sort or asked for certain bribe. So a trap was laid, and subsequently they were caught. Some money was recovered at the instance of the accused, and from that day they are in custody. So it was actually supposed to be before the special judge, Madam Shereen Paul, who is presently on leave due to some reason. For police custody till today, and the matter was argued and it was kept for orders today. However, as the orders are not ready, the accused are further remanded till 3rd of May, and matter is fixed for orders on 2nd of May in the morning. So in the afternoon. So orders on various things will be passed on 2nd, depending on घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घरा घरांनी पंचामृता.
कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. NEP सकयल अंदू एप्रिलांत सुरू जाल्ल्या शाळांच्या क्लासीचो आज गिमाचे सुटये आदीं निमाणो दीस. विद्यार्थ्यांचो बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स म्हूण टिचर सांगतात. फक्त भायल्या राज्यांतलीं कांय भुरगीं घरा गेल्ल्यान तांची हजेरी नाशिल्ली, उरिल्लीं येतालीं. थोड्यो टिचरी म्हणटात शाळा एप्रिलांत दवरूंक हरकत ना, मात तश्यो सुविधा जाय. अंदू NEP खाला एप्रिल म्हयन्यात सुरू केल्ल्या शाळांचो आज निमाणो दीस. पुराय म्हयनो विद्यार्थ्यांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद म्हूण टिचर सांगतात. कालोराचो तितलोसो परिणाम ना. 11:30 मेरेनूच शाळा आशिल्ल्यान विद्यार्थी खंय उमेदीन शाळेक येताले. NEPच्यो हेर एक्टिविटी ह्या काळात पुराय करपाक बरे पडले म्हूण शिक्षक सांगतात. We had almost 75 hit the 75 attendance mark. There were many students who could have come to school, but since they had already planned for going for holidays, they had booked their tickets. Their parents informed me that they would not be able to send. Some of them, even without informing, they have left to go to their native places. भुरग्यांची अटेंडन्स एकदम बरी आशिल्ली, पूण जशे 15 दीस जाता तशें मागीर तांची अटेंडन्स कमी जाली, कित्याक ती वेकेशना खातीर तांच्यांनी रिजर्वेशन बी केल्लें आसतलें. म्हणटकच हेर राज्यांतली भुरगीं ती आपापल्या गांवांक गेली. भुरगीं एक सायड आसलीं कित्याक तांकां शिकोवप चड नासलें न्हू, सगळे एक्टिविटीज करपाचे, हें करपाचें तें करपाचें. इवन म्हाज्या आतां मॅथ्स सब्जॅक्टान बी कशें आसलें, इवन तांकां गेम्स सुद्दां आसले भितर, तांकां खेळूंक व्हरपाचें, ट्रेजर हंट. भुरग्यांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसलो. आमच्या स्कुलान तशी चड काय एबसेंट बी रावूंक ना. थोडी कोण मायग्रेन आसा ती मातशी गांवांत गेल्ली, पण ओवरऑल तशें काय व्हडले आमकां त्रास जावंक ना. जो वेळ आसलो तो आमी खूब बरो सकाळीं लायल्या म्हळ्यार अशें म्हणूं येता. खरेंच बरो वेळ आमचो गेलो आनी भुरग्यांनी ते बरें घेतले. आनी 11:30 पर्यंत म्हणटकच भुरग्यांक चड ताचें हॅक्टीक जावंक ना. 1:30-2 पर्यंत म्हटल्यार काय भुरगीं वाजत मातसो ना न्हू, थोडोसो गरमीचो त्रास भुरग्यांक जातालो. आमचे स्कूल मातशें वयर पडटा, रेग्युलर वॉटर सप्लाय नासता, त्यामुळे थोडेशे भुरग्यांक थोडेशे त्रास जाणवले. पूण उपस्थिती मात्र बऱ्यापैकी आमकां मेळ्ळी. एप्रील बरो रिस्पॉन्स आसलो, पॉझिटिव्ह. सरकार शाळा एप्रिलात सुरू करता ते सारकें आसा, मात शाळांक तश्यो सुविधाय दिवच्यो म्हूण टिचरांची मागणी. सुरवातीक आमच्या स्कुलान रिस्पॉन्स बरो आसलो. भुरगीं येवपाक लागलीं, सगळीं येतालीं. 20 तारीख मेरेन चडशीं सगळीं भुरगीं येयलीं. पूण जशी जशी गरमी चडांत चड वाडपाक लागली तशी भुरगीं घरा कडेन रावपाक लागली, एबसेंट रावपाक लागली. एप्रिलान स्कूल सुरू जावपाक जाय, बट त्याच बरोबर गव्हर्मेंटान क्लासरुमांनी आसलेल्यो फॅसिलिटीज जशे फॅन, उदकाची सोय ह्या बद्दल मातशें स्कुला कडल्यान म्हायती मेळोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पयलेच खेप देवी लयराईचे जात्रेक पुलीस खात्यान सर्वेलन्सा खातीर 2 ड्रोन घालपाचें थारायलां. SP सांगता हे फावट जात्रेक कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला. शिरगांवां 2 मायाक लयराईची जात्रा. SP, दिवचोचो DYSP आनी PIन जात्रेच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. त्या उपरांत SP उलयलो. 2 मेक शिरगांवां श्रीदेवी लयराईची जात्रा. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान वचून बंदोबस्ताची पळोवणी केली. तशेंच हे फावट जात्रे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त केला आनी पयलेच फावट पुलीस खात्या वतीन पाळत दवरूंक 2 ड्रोन वापरल्यात म्हण SPन म्हायती दिल्या. पूरा हमने टेंपल का एरिया भी इंस्पेक्ट किया. कुछ हमने पॉइंट सजेस्ट किए हैं टेंपल कमेटी को कि आप अगर ये चीज़ों पे थोड़ा काम करें तो उससे हम और अच्छा अरेंजमेंट दे पाएंगे. बाकी पुलिस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी मात्रा में हमने यहाँ पे इस बार पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया. वी हैव डिप्लॉयड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिसमैन. वी हैव ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड SDPOs who will be posted here during the Jatra, and we are confident that we will be able to give a smooth arrangement. Deputy Collector is also present. He has assured that magisterial arrangements will also be in place. We've shared our numbers and I have requested Temple Committee कि उनको किसी भी प्रकार के if they face any issue then they should reach out to us. We would be very glad to help them. और इस बार हमने थोड़ा, क्योंकि क्राउड एरिया बड़ा है और उस पर थोड़ा इंक्रीज सर्वेलेंस रखने के लिए इस बार हमने ड्रोन्स भी यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ड्रोन एक यहाँ पे रहेगा 24 आवर सर्वेलेंस पे. तो इसके माध्यम से टीम बनाई गई है जो उसकी पूरा CCTV उसका देखेगा
तो उससे हम होपफुल हैं कि हम थोड़ा और इस बार बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे। इसके अंदर एक ड्रोन नहीं 2 ड्रोन्स लगाए गए हैं और ड्रोन का जो एरिया होता है वो 1 ड्रोन या 2 ड्रोन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है कि जो ड्रोन है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो आप जो सोचते हो ड्रोन कई बार शादी हॉल वाला जो पुलिस का ड्रोन है वो वैसा ड्रोन नहीं होता। दे आर कमर्शियल ड्रोन्स जो काफ़ी बड़े एरिया को एक अकेला ड्रोन भी कवर कर सकता है। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। GEDCची बर्सरी स्कीम आणि इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोनाचे पैसे भुरग्यांक ह्या मायांत मेळटले। गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट महामंडळाचो अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार सांगता स्किमीच्यो फॉर्मालिटी करून भुरग्यांक पैसे मेळटा म्हणल्यार कळाव जातालो, मात अंदू GEDCन सगळी प्रक्रिया तडीक लावन माया मेरेन पैसे पावोवपाची वेवस्था खंय केल्या। गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना वरवीं गोंय सरकारान 10-12 वर्सां आदीं विद्यार्थ्यांक शिक्षणा खातीर लाव जावचो म्हूण कांय येवजण्यो हाडिल्ल्यो। गोंयचो खंयचोच भुरगो पयशाचे अडचणीक लागून शिक्षणा पसत वंचीत रावचो न्हय हो ह्या सरकाराचो हेत आशिल्लो। तातूंतली एक म्हळ्यार बर्सरी स्कीम आनी दुसरें इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन। ह्या दोनूय स्किमीं विशीं GEDCचो अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार उलयला। बर्सरी स्कीम ही अशी आसा की जी लोअर इन्कम ग्रुपा खातीर आसा, ज्यांचे फॅमिली इन्कम 5 लाखा सकयल आसा त्यांच्या खातीर सरकार दर वर्सा 40,000 रुपया पर्यंत दिता। दुसरी स्कीम जी आसा ती व्हडली स्कीम आसा, बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात ती भुरगे घेतात। गोवा गव्हर्मेंट ह्या स्किमी अंडर इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन दिता। ही स्कीम आसा पळय ती ॲडमिशन घेतल्या उपरांत तुम्ही पहिल्या वर्साची फी भरून पहिल्या वर्साचे शिक्षण करून मागीर एक रिएम्बर्समेंट स्कीम आसा आणि ॲडमिशन घेतल्या उपरांत ती ह्या स्किमीक एप्लाय करप आसता। जी फी स्ट्रक्चर आसा आणि जे हॉस्टेल फी आसा ती आमी दिता। वर्साक हायेस्ट 2 लाख पर्यंत मेळटा आणि 5 वर्सांचो कोर्स असल्यार टोटल 10 लाख मेळटा। आता एक्झामी जाल्या, भुरग्यांचे रिझल्ट जाल्या, भुरगे आता ॲडमिशनाक वयता, त्यामुळे फोन येतात आपल्याक लोन मेळटले काय कितें। लोन मेळटले पूण सगळे फॉर्मेलिटीज पयली करच्यो पडटा आणि मागीर लोनाक एप्लाय करचें पडटा। आता 24-25 ह्या एकाडेमीक वर्साचे आमी आता आमचे फॉर्मेलिटीज पूर्ण जाल्या आणि आता मे म्हयन्याच्या एंडाक म्हटल्यार आमी लोकांक पैसे दितले ज्या पहिल्या वर्साचे। रिन्युअल केसेस आसा त्यांचे आमी फी ऑलरेडी दिवपाक सुरू केली। अशा पद्दतीन एक आमचो प्रयत्न आता असो आसा की सेकंड वर्साची फी भरपाक पहिल्या वर्साची तुमची फी आसा ती तुमच्या हातीन पडली जाल्यार तुम्ही तुमच्या सेकंड वर्साची फी भरपाक शकता। त्यामुळे पयलीं उशीर जातालो, सप्टेंबर म्हयनो येतालो, पूण अंदू आमी सगळो प्रोसेस बेगीन करून मे म्हयन्यान म्हटल्यार तुमकां फुडली फी भरपाक तुमचे पैसे मेळटले। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। आवयन लोखंडाच्या वारावान मारलो म्हणून 10 वर्सांच्या पुताची आवय आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ। पुलीस हेल्पलायन नंबराचेर फोन करून खंय कागाळ केली। पंजाबी जोडप्यां मदीं घरां झगडीं जातालीं। 21 तारखेर अशींच केस्तांवां जाल्ले कडेन खंय आवयन पुताक मारलो, ताची कागाळ। आतां पुलीस चवकशी चल्ल्या। नमस्कार। काल बिचोली पोलीस स्थानकाचेर एक 10 वर्साच्या चल्यान आपल्या आवयन आपल्याक मारले ही कागाळ घेवन पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन रजिस्टर केली। ह्याच बाबतींत अशें आहा की जो चलो जो आहा तो चल्यांनी आपल्या आवयन आपल्याक मारली म्हणून ह्या बाबतींत ताणें हेल्पलायना कडेन हेल्प मागली आणि त्या हेतून ताणें हेल्पलायनाच्या आधारे आणि हेल्पलायनचे मेंबर जे रुक्मिणी पित्र्या यांच्या आधारे त्यांच्यानी कंप्लेंट बिचोली पोलीस स्टेशनार भरली। मेळटा ती म्हायती अशी की तो चलो जो आहा त्याची आवय गुरविंदर कौर आणि बापूय जो आहा त्रिवेंद्र सिंग हे सदांच त्या घोव बायलां भितर झगडी जाताली आणि ह्या झगडे भितर भुरग्यांक खंय ना खंय तरी त्रास जातालो। पण गेल्या 21 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या 21 तारखेक त्यांच्या भितर झगडी जेन्ना जाली तेन्ना आवयन एका वस्तून त्या चल्याचेर मारहाण केली आणि त्या चल्याक दुखापत जाली। त्या दुखापतीचे कारण धरून त्या चल्यान हेल्पलायनीक कॉल करून त्या हेल्पलायनीच्या जे रुक्मिणी पित्र जे आहा तांकां
मेंबर जे आहा हेल्पलायनीचे तांकां आपोवणी करून त्यांच्या वांगडा रावन ही बिचोली पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आहा आणि ह्या बाबत बिचोलीचे पुलीस जे आहा ते तपास करीतात आणि फुडें तपासान कितें जाता तें आमी तुमच्या फुडें हाडटा स्टुडंटा खातीर सतत काम मया रेल्वे ट्रॅकार शकुंतला होबळे म्हणटा ती 60 वर्सांची जाणटी रेल्वेच्या धपक्यान सोंपली. जळो वाडूंक रेल्वे ट्रॅकाच्या लागसार गेल्ले कडेन अपकीर्त. तिका खंय सारकें आयकूंक येनाशिल्लें. फाटीं फुडें कोण नाशिल्ल्यान एकलीच दीस काडटाली. आज सकाळी शकुंतला होबळे ही 60 वर्सांची जाणटेली रेल्वे ट्रॅकार क्रॉस करतना तिका रेल्वेचो धक्को लागलो आणि धक्क्याचेर तिका थंय जागेरच मरण आयलें. मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशें की ती शकुंतला होबळे जी आहा ती एकय जी मय आहा थंयसर रावताली आनी ती जाणटी आसल्या कारणान तिका आयकुपाक कमी येतालें आनी तिच्या उलोवपाकूय तिका येनासलें अशें म्हायती मेळटा. त्या हेतून ती खंयच्याच आज दिशेन ह्या रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीसून ती लांकडां एकठांय करपाक येयल्ली आनी ती घरान एकटी आसल्या कारणान स्वताच सगळें कितें करताली. अशें म्हणून ती स्वता रेल्वे कुशीक जी लांकडां ती एकठांय करपाक गेल्ली अशें म्हायती मेळटा. आनी ह्या हेतून तिका रेल्वे आयली ती कान आसून तिच्या आयकूंक येनासल्या कारणान ती रेल्वेक तिका अंदाज येवंक ना आनी ताका लागून रेल्वेचो तिका जबर धक्को लागलो आनी तिका रेल्वे कुशीकूच तिका रेल्वे धक्को लागलो रेल्वे कुशीकूच तिका थंय जाग्यार मरण आयलें. फुडली तपास जी ती रेल्वे अधिकारी संबंधीत अधिकारी करीत आसा. स्टुडंटा खातीर सतत शिरगांवची लयराईची जात्रा 2 मायाक. जात्रेक हजारांनी लोक शिरगांव येता. गोंयभर धोंड सवळ्यार. घरांतल्यान भायर सरून धोंडांनी देवळांनी आसरो घेवन उपास धरूंक सुरवात केलो. गुड्यार सावन लयराईचे धोंड सवळें पाळूंक सुरू करतात. शिरगांवां जात्रेचे तयारेक नीट. जात्रेचे तयारेचेर खासा रिपोर्ट. गोंयांतली फामाद लयराईची जात्रा अंदू 2 मायाक गांवांनी धोंडांनी सवळे पाळूंक सुरू केला. गुड्या सावन धोंड शिवराक रावतात. जात्रेच्या आदी घरांतल्यान भायर रावून सवळे पाळटात. ह्या जात्रेक गोंयांतल्यानूच न्ही जाल्यार गोंया भायल्यानूय मोठ्या संख्येन लोक हजर रावतात. प्रत्येकाच्या घराकडे वचून पळयलें सकाळीं जाल्यार प्रत्येकाच्या दारा समोर एक पाट घरांत आनी एक आयदन दवरिल्लें आसता. मागीर तें कसलें आयदन आसता तातूंत आमी ते तिनसां घालता आनी तो घराचो जो मालक आसा तो कितें करता ते तिनसां आमी घेवन दवरला ते आपूण घेता आपल्या घरांतल्या सगळ्या कुटुंबीय मंडळी आनी आपल्या घरान जे कोण सोयरे घालयल्या तांकां सगळ्यांक दिता आनी आपल्या घरान फापुडटा. अशें प्रत्येकान केल्ल्या कारणान ह्या अबंद गांवाची शुद्धी जाता. अशा प्रकारचे ह्या तिनसांचो तो महिमा आसा. शिरगांवां जात्रेची तयारी नेटान चल्ला. होमखणूय तयार जायत आयला. अंदूची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 ह्या दिसा आयिल्ली आहा. हांव भाविकांक श्रद्धाळूंक सगळ्या धोंडांक आमचें आवाहन करता की ती बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करचे आनी सहकार्य करचे म्हणजे. पण आमी आमची तयारी आसा पळय न्ही ती आमी सामकी मन लावन एक झोकून करता आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवकार आनी ते सेवेकरी हे आमकां पूर्ण सहकार्य करतात. आनी वो विठ्ठल होमखंडी. तुमी खंयचे? आमी चोडणीचे. आनी तुमकां आमी हांगासर मान आमचो आमकां त्या खातीर होमखंडी म्हणटा हांगासर पयलीं पासून. हय आमचें घर बी सगळें आहा. आमकां देवीचो जागो बिगो खूब सुटला कळ्ळें. आमी सेवा करता न्हू म्हणून आमकां जागो बिगो खूब सुटला. 8-10 दीस आमी दोंगराक मारता जळो पयलो आनी मागीर ही दायणी करता शिवराकान. कसलो जळो? हो जळो मिक्स जंगली जळो. पूण ह्यो येतात न्हय पळय तेंचे डिसिजन न्हू ह्यो चड जाता म्हणजे हिस्पा भायर जाता जाता. ते होमखणाक उपकारना म्हणजे बारीक बडी न्हू ती. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.